मनोज बाब, तुम्ही आता पेडण्या पावले ते आमच्या टॅक्सी भावांक मेळ्ळे आणि तांच्यो खूप समस्या आसा तुमच्या लक्षात येयले आसतले. म्हाका फक्त आयज एक कॅन्डिडेट म्हणून तुम्ही जेन्ना ह्या टॅक्सी भावांच्या खातीर कितें करतले ताचेर एक सांगा. आमी आयज टॅक्सीकारांक हांगा आमचे जे टॅक्सीकार भाव हांगा आसात तांकां मेळपाक येयल्ले. हेच्याय पयलीं आमी येयल्ले, अशें न्हू की इलेक्शन आसात म्हणून येयला म्हणून. पूण आमकां दिसलें की तांकां एक आदार जाय, तांकां आदार तो दिवपाक जाय. आयज गोंयभर लोकांक अशी एक इल्युजन एक क्रिएट केला, एक हें क्रिएट केला, मिसइन्फॉर्मेशन दिला की टॅक्सी कार हे माफिया, टॅक्सी कार हे गुंडा, टॅक्सी कार डबल रेटीन भाडी मारता, 2000ची 4000 रुपया काडटा, टॅक्सी कारांकडे करोडांनी रुपया, आदीन व्हडले व्हडले मास्कोटां घातले, व्हडले व्हडले गोंयांत सरपळे घातले आनी सुशागाद आहा म्हणून हे पिक्चर क्रिएट केला. आयज जेन्ना आमी भोंवतात प्रत्येक गांवांत ज्या जाग्याचेर टुरिजम आहा टॅक्सीकार आहा, आयज तो सामान्य टॅक्सीकार जे त्रास काडटा पळय ते टॅक्सीकाराकूच खबर आहा. आयज मोपा एअरपोर्टाच्या सकयल आमी हांगा आसा, येदो व्हडलो मोपा एअरपोर्ट हांगा आहा. ह्या एअरपोर्टाचेर आयज टॅक्सीकारांची अशी परिस्थिती जाल्या 2 दिसांक 3 दिसांक एक भाडें मेळटा. ते भाडें सुद्धा ताका गव्हर्मेंटाची जी गॅजेट रेट आसा पळय ती गॅजेट रेटी प्रमाणे सुद्धा ताका भाडें मारपाक मेळना. कित्याक गॅजेट रेट जर एका 1 to A to point B जर 1,500 रुपया आहा जाल्यार गोवा मायल्स तेच भाडें 1000 रुपयान मारता. आता जेन्ना गोवा मायल्स 1000 रुपयान मारता तेन्ना तो फाल्यां 1200 रुपयान सुद्धा जर तो मारतलो जाल्यार ताका ते भाडें मारपाक जायना. आता थोडे गोंयकार म्हणटाले की 1000 रुपया मारल्यार बेनिफीट कोणाक, टुरिस्टाक, कस्टमराक बेनिफीट. आता गोंयकारांनी चिंतपाची गरज आसा की हे बेनिफीट जो टुरिस्ट एका स्टेटींच्यान दुसऱ्या स्टेटीन हांगा येयला, आयज जर आमी एका स्टेटीन दुसऱ्या स्टेटीन वयता तेन्ना थंयचो टॅक्सीकार नाल थंयचो गव्हर्मेंट कितें आमकां डिस्कावंट दिता? ना. आयज बेनिफीट कोणाक जावपाक जाय? आमच्या टॅक्सीकाराक जावपाक जाय. आनी जे कॉम्पिटिशन आसा ते इक्वल आसपाक जाय. आयज जेन्ना टॅक्सीकाराक गव्हर्मेंट गॅजेटेड रेट तेजी 1,500 आहा जाल्यार ती गोवा मायल्साची रेट 1,500 आसपाक जाय आसली, ते ना. आयज गोवा मायल्साक सगळ्या तरेचो सपोर्ट हो सरकार दिता. गोवा मायल्साचे लोक हांगा येतात, चडशे मायग्रंट आहात, ते मायग्रंट येतात हांगा भाडी उखलतात. भाडी उखलतात, कमी रेटीन ते भाडी घेतात, आपणाक जाय तेन्ना एप बंद करतात, बॅग येतना परत ते परतो रिवर्स पिकअप करतना परत ते प्रॉब्लेम करतात. कंप्लेंट मारपाक गेले, बॅच ना, हे ना, सगळे कंप्लेंट मारपाक गेले, पुलीस आमच्याच गोंयकार टॅक्सीकाराक भितर घालता, तेजेर FIR फायल करता, तेका हॅरेसमेंट करता, तेका टॉर्चर करता. म्हणजे हो सरकार फक्त जे गोवा मायल्स आसा तेका वयर काडपाक येयला. आता थोड्या दिसांनी हो GMR आपल्या 1000 टॅक्सी हाडपाचो. तेणी जर 1000 टॅक्सी हाडले जाल्यार हांगा जे पेडण्या मतदारसंघातल्या लोकांनी जे हांगा पेडण्या तालुक्यान जे लोकांनी टॅक्सी घेतल्या तेंच्यांनी कितें करपाचें? एअरपोर्टार तुम्ही आमकां नोकऱ्यो दिवंक ना, पेडणेकारांक एक भितर शॉप तुम्ही दिवंक ना, एक स्टॉल दिवंक ना भितर, ना कसली कामां आमकां दिवंक, येदे व्हडले आयुष हॉस्पिटल जाले थंयसरूय दिवंक ना. जेन्ना टॅक्सीकार स्वता लोन काडटा, स्वता ते 10-12 लाख रुपयाची गॅरंटी आपूण घेता, स्वता तेचे इन्स्टॉलमेंट पे करता, गव्हर्मेंट गॅजेटेड रेट आसा तेच्याकून सवाय भाडी मारता, जाल्यार हो टॅक्सीकार माफिया कसो? तेजेर तुम्ही स्पीड गव्हर्नर लायलो, स्पीड गव्हर्नर जावन तेका आतां रिन्युअल तेन्ना सांगूंक ना रिन्युअल आहा म्हणून, रिन्युअल करपाक लायले. आयज तुमकां 4,500 तेचे तुम्ही वर्साक रिन्युअल तुम्ही घेता. स्पीड गव्हर्नराचे तुम्ही सांगले हे आसा, टॅक्सी मीटर लायलो, मिटराचे परत तुम्ही सांगलो तो अलार्म बटन आसा, हो बटन आसा, तो बटन आसा. आयज तेचे काय ना, मिटराचे धडगड हे गजाली ना. आयज टॅक्सीकारांक फक्त आनी फक्त तुम्ही हॅरेस करतात, टॉर्चर करतात. आयज गोंयान खरी जाय आसली एक टॅक्सी पॉलिसी. म्हणजे आमचे जे टॅक्सीकार भाव आयज स्वता लोन काढून जेन्ना येती 10-12 लाखाची गाडी घेता, त्या गाडये पासून तेका कितले उत्पन्न जातले, तेका गॅरंटेड कितले पयशे मेळटले, तेका धंदो खंय मेळटलो, आनी कितले आमकां टॅक्सी जाय, कितले टॅक्सी सफिशियंट जातले आनी खंय खंय ते जाय, हेचे सगळ्याचो मास्टर प्लॅन रेडी जाय आसलो. आयज तुम्ही एकाच कंपनीक थंय सपोर्ट करपाक तुम्ही आमच्या टॅक्सीकारांक बेकार दवरतात. आयज तेंची भुरगीं आसात, तेंची फॅमिली आसा, तेंचे आवय बापूय आहा, तेंचो खर्च तेंकां जायना. कित्याक टॅक्सी जाल्या उपरांत तुका इन्स्टॉलमेंट आहा, तुका मागीर तेचो इन्शुरन्स आसा, मिटराचो रिन्युअल कॉस्ट आसा, तुजो स्पीड गव्हर्नराचो कॉस्ट आसा, मागीर तुका बाकीचो रोड टॅक्स आसा, मागीर गाडयेचे तुका मेंटेनन्स आसा, ड्रायव्हर दवरल्यार ड्रायव्हराचो कॉस्ट आसा, मागीर बाकी आनी कितें जर प्रॉब्लम जालो तो प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक जाय. मदीं फायनी पडटा 10,000 रुपया फायन दिता, ते 10,000 फायनी तेका भरपाक जाय.
परतो जर तो हांगा येयलो टॅक्सी घेवन रावलो 3 दीस जर तेका भाडें ना जाल्यार घरा येवपाक वचपाक तेका खर्च आहा ते भाड्याक थंय रावतलो जाल्यार तेका जेवणाक परत खर्च आसा सो हे सगळे हांव म्हणटा सरकारान चड गोंयकारांनी विचार करपाक जाय आयज टॅक्सीकारांक जेंका माफिया म्हणटा पळय आयज माफिया हे सरकार जाल्लेलो आसा आनी हे एअरपोर्टवाले जाल्लेले आहा जे बारीक लोकांचे सत्यानाश करपाक उठलेला टॅक्सीकारांचे मुद्दे भरपूर आसा आयज आमी हांगा येयले तेन्ना आमकां एक मेन मुद्दो हांगा तेंच्यांनी मांडलो तो म्हटल्यार हो फ्लायओव्हर जेन्ना जातलो हो जेन्ना लिंक रोड जातलो तेन्ना हो जो आयजचो तो हो एक्झिस्टिंग जो रोड आसा ओल्ड फाल्यां जर तो बंद केलो जाल्यार हांगा ह्या गांवांतल्या लोकांक एअरपोर्टार वचपाक 6-7 किलोमिटराचो रावंड मारचो पडलो तेका परतो हांगाल्यान येतलो हांगाल्यान जर ह्या गांवांत येवपाक जाय नागझरे येवपाक जाय जाल्यार हांगा तेका परत 7 किलोमिटर ट्रॅव्हल करून हांगा पावचो पडलो हेचेर ह्या सरकारान विचार केला काय आयज तुम्ही भितर भाडे हाडूंक गेले तर 5 मिनटां एक्स्ट्रा जाल्यार तुका 200 रुपया केला 50 रुपया वयल्यान 200 रुपया केला सरकार ओगी आसा फाल्यां तुम्ही जाय तो रूल काडटले फाल्यां म्हणटले भितर तुम्ही भाडे उखलपाकूच 500 रुपया दी आयज तुम्ही थंय काउंटर लायला एमएलए सुशागदा कोण म्हणटा एमएलएचो भितर काउंटर आसा जर काउंटर आहा त्या काउंटराचेर तुम्ही तुमचे 160 रुपया तुम्ही हेचे काडटात बुकिंगेचे काडटात मागीर तुमचे तुम्ही कमिशन काडटा मागीर थंय पार्किंग करता तेचे तुम्ही पयशे काडटा म्हणजे टॅक्सीकारांनी टॅक्सी कोणाक लागून चलोवपाची ते नांवांक टॅक्सीकार आसात नांवांक ते भितर तो धंदो आसा तेंका ते धंद्या पासून काय फायदो ना सध्या तरी सगळो कितें फायदो वयता तो एअरपोर्टाक वयता जे कोण ऍप चलयता काउंटर चलयता तेंका वयता आमचे टॅक्सीकार फक्त आपणाक कितें तरी पोटाक जाय म्हणून आशेन सध्या आसा तेंका मदत करपाक लागून रेव्होल्युशनरी गोंस फुडें सरलेली आसा फुडल्या असेंब्लीन आमचो आमदार आसा हांगा आमच्या आमदाराच्या थ्रू आमी हो प्रश्न असेंब्लीन मांडटले आमदाराच्या थ्रू आमी रेझोल्युशन्स घालतले जर कितें बिल अमेंडमेंट करपाक जाय तेजेर आमचें काम चालू आसा तें आमी तितून घालतले आनी जाता तितलो सपोर्ट आमी आमच्या टॅक्सीकार भावांक दितले देव बरें करूं.